नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. गोविंदाचेर एक्शन नाका उटा म्हणटा वक्तव्याचेर गैरसमज. काँग्रेस म्हणटा गोविंदान सरकाराक केलो एक्सपोज. विजय म्हणटा विरोधक फिक्स. कॅबिनेटातूच विरोधक. चार वर्सां जाली आदिवासी भवन जमनीच्या वादात कोर्टान हुंकळ्ळें. प्रकल्पाच्या माहितीचो बोर्डूय कोसळ्ळो. भवन जाग्यार पडना म्हणून गोविंदान उजरायले खात्याक. समग्र शिक्षा अभियान फ्रॉडात कोलकाता सावन आनीक एकल्याक उखल्लो. पुलिशेची आनीक एक टीम दुसऱ्या राज्यांत. सूत्रधाराचो सोद. अकाउंट्स बँकेची घाळपणां. फुडले 2 दीस हवामान खात्याचो गोंयाक ऑरेंज अलर्ट. मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास. महाराष्ट्रात मान्सून सक्रिय. पावसान म्हापशेचे रस्ते उदकापोना. घरांनी उदक. गटारां तुंबली. म्हापशेकारांक वाऱ्यार सोडून सत्ताधारी नगरसेवक फॉरेन भोंवडेर. म्हापशाक ना वाली. मडगांवचे रवींद्र भवन 15 जून मेरेन बंद. तियात्रां नाटकां कार्यावळी रद्द. तियात्रीस बेजारले. जून जुलयात चालू दवरून ऑगस्टान खंय बंद करपाचे. आणि टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेवच्या आदींच टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन्स. विजय म्हणटा मंत्र्याची बॉल्सां भरूंक नवे रॅकेट. टॅक्सीवाले बॉम्बकार पावले विजया मेरेन. खबरो विस्तारान. मंत्री गोविंद गावडेचेर एक्शन घेवप सारकी न्ही. तो उलयला ते अधिकाऱ्याविशीं, मुख्यमंत्र्याविशीं न्ही. उटाचो गोविंदाक तेंको. गोविंदान खंय एसटी समाजा खातीर त्याग केला. गैरसमजान कारवाय नाका. प्रकाश वेळीप मिडिया मुखार. काँग्रेस म्हणटा गोविंद खरें उलयलो. बीजेपीचो भ्रष्टाचार एक्सपोज. विजय म्हणटा विरोधक फिक्स. आतां कॅबिनेटातूच विरोधक. आदिवासींच्या कल्याणा खातीर गोविंद गावडेन त्याग केला. मार खाला. जेल भोगल्या. ताणें केल्लें वक्तव्य सरकार वा मुख्यमंत्र्या आड न्ही जाल्यार अधिकाऱ्यांच्यो चुको दाखोवपी म्हूण उटान मिडिया परिशद घेतली. गोविंदाचेर खर कारवाय करची न्ही म्हूण तांचो उलो. खरें म्हणल्यार हे तेणी विचार व्यक्त केला सगळे रिकॉर्डींग आसात. तांणी डिपार्टमेंट जे आसात कशी चलपाक जाय आनी कशी चलना हेजेर उजवाड घातला. जेणे ह्या समाजा खातीर आपल्याले सर्वस्व दिल्लें आसा. कैद भोगले आसा. मार खाल्लो आसा. हे सगळें ह्या समाजाच्या हिता खातीर ताणें केल्लें आसा. आमची उटाची मागणी आसा की आयज गोविंद गावडे हे आउट ऑफ स्टेशन आसात. तांचे म्हणणे सुद्दां हे जे लिडर आसात, पक्षाचे जे अध्यक्ष आसात, हांणी सुद्दां तांचे म्हणणे सुद्दां आयकून घेवचे जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता ते समजून घेवचे आनी हे अशे विचार व्यक्त केले म्हणून तांचे हार्ड कितें समजा डिसिजन न घेवचे. पूण कांय गोश्टी आमी विटनेस आसात आनी म्हणून सीएमा कडेन आमी मेळ्ळे. तांकां फॅक्ट तो सांगलो तुमचेर तांचो अजिबात ना राग ना. म्हणजे काय ना तुमकां वा समजा हे करपाचें म्हणजे टार्गेट करपाचें तर तुमचेर काय अजिबातूच उलयलें तेन्ना हें जें कितें आसा त्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसराचे ती आमी तेका नजरे सॅटिस्फायड. काँग्रेसीचो खासदार विर्यात म्हणटा गोविंदान खरें सांगलें म्हूण ताचेर कारवाय. मात बीजेपी सरकार भ्रश्ट म्हूण स्पश्ट जाता. नितीन गडकरीनूय करप्शनाचेर टिका केल्या. ताणें कांय रॉंग म्हणून आतां ताका टार्गेट करता बीजेपी. डोंट किल द मॅसेंजर. तुवें सांगपाचें ताणें पळय म्हणा आरोप घाला तो आपूण चवकशी करता. हातून दाखयता मिसप्लेस प्रायोरिटी म्हणटा पळय ते वो सरकार करप्शन बंद करचे सुवातेर जो पळय एक्सपोज करता करप्शन आसा म्हूण ताज्या फाटल्यान वता. म्हणजे करप्शन चालू आसतली हें सीएमाचें म्हणप. 2 दीस पयलीं
श्री नितीन गडकरी आयल्लो इनॉग्रेशनाक चिखले. ताणें कितें म्हळें, जेन्ना तो खंयचो प्रोजेक्ट घेता रोखडेच सिनियर मिनिस्टर आनी MLA कॉन्टॅक्ट करता, खबर येतकूच थंय जमनी घेतात म्हूण. आनी लास्टाक ताणें कितें म्हणें, आपणें कितें म्हणा तर कोणाचेर टोपी पडल्या जाल्यार वायट दिसनाका म्हणचे पळय, ताकाय खबर आसा. एक्शन एक ही होना चाहिए कि सीएम ने रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते, अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को नहीं संभाल सकते. इतना ही नहीं कि भ्रष्टाचारी जो वहां पे है उन लोगों को तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, मिनिस्ट्री के बाहर हो जाओ, करने की हिम्मत भी सीएम में नहीं है. इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सीएम से डायरेक्ट इस बारे में संपर्क है, संबंध है, वो भी इसमें लिप्त है. विजय म्हणटा, गोंयांत सरकार ना, विरोधक फिक्स, ताका लागून बीजेपींतल्यानूच विरोधक जावन बीजेपीच सरकाराक एक्सपोज करता. गोविंद गावडेन कितें म्हणलां ताचेर खूब विचार करूंक जाय ताणी. तोच म्हणटा की गोंयांत सरकार ना म्हणून. आमी म्हणपाची गरज ना, ताजे फुडें ओपोजिशन तितलें व्हडलें आपलें काम करना म्हणून आज बीजेपींतल्या कॅबिनेटांतले लोक ओपोजिशन जाल्ले आहा. वी विल नाव सी इन कोर्स ऑफ टायम BJP opposing BJP because the opposition is fixed. इतल्या मजगती बुधवारा दनपारा मंत्रिमंडळाची बसका थरल्या. थंय मंत्र्यांच्या इशूचेर चर्चा जाता वा ना ते बसके उपरांत स्पश्ट जावपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्वरे आदिवासी भवन जावपाचें तें अजून जायना. प्रेरणा दिसा गोविंदान ताचेर वाद केल्लो. प्रुडंटान भवनाची ग्राउंड झिरो परिस्थिती पळयली. 2021 काम सुरू करून घाल्लो बुनयादी फातर. प्रकल्पाविशयी माहितीचो बोर्डूय कोसळ्ळा. एके पार्टीन खंय ह्या जमनीचेर दावो केला. केस 4 वर्सां जाली हुमकळ्या. पर्वरे हे सुवातीचेर ट्रायबल भवन जावपाचें. 2021 मुख्यमंत्री आनी आदिवासी कल्याण मंत्री म्हूण गोविंद गावडेन बुनयाद घाल्ली. आतां हे सुवातीची परिस्थिती पळयात. हालीं खूब पॉलिटिकल बोवाळ चल्ला. तितूनच एक इश्यू असो आयलो की जे ट्रायबल भवन जावपाचें आशिल्लें ते आजुनूय जावना. आनी आमी सद्या जे ट्रायबल भवन जावपाचें आसा, जो एलोकेटेड जागो आसा ह्या ट्रायबल भवना खातीर त्या जाग्यार आसा, पर्वरे आसा. आमी हांगासर म्हाज्या उजव्यान जर पळयत जाल्यार त्या ट्रायबल भवना खातीर जो एलोकेटेड जागो आसा ताजो जो बोर्ड आमी पळोवपाक शकता की दीस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. हो बोर्ड आमी कशा तरेन हांगासर पडलेलो आसा तो पळयता. तितून अशेंय बरयलां की जे कोण ट्रेसपासर्स आसतले हांगासर तेंचेर कारवाय जातली. पूण जेन्ना आमी ह्या जाग्यार पळयता तेन्ना कितल्योश्यो अश्यो गाडयो हांगासर लायिल्ल्यो दिसता. हें ट्रायबल भवन आजुनूय कित्याक जावना हाची म्हायती जावन आसा अशी. 4 वर्सां जाली बुनयाद घालून, मात काम हुमकळ्ळें. सुवात कमुंदातीची, मात ताचेर दुसऱ्या पार्टीन दावो केल्ल्यान भवन जमनीच्या केसीत अडकला. फायल खंय सद्याक एडवोकेट जनरला कडेन पावले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. समग्र शिक्षा अभियानाच्या 5 कोटींच्या फ्रॉडाच्या केशीत आनीक एकल्याक अटक. कोलकाता एका अकाउंट होल्डराक धरलो. पुलिशेची सुत्रां सांगता पुलिसेची आनीक एक टीम दुसऱ्या राज्यांत सूत्रधाराक सोदतात. फ्रॉडेस्टरांचो वेवस्थीत प्लान. समग्र शिक्षाक सिग्नेटरी अकाउंट्स आनी बँकेकूय मामा केली. समग्र शिक्षा अभियानाच्या गोंयच्या बँक खात्यांत वट्ट 5 कोटीचे फ्रॉड पैसे विड्रॉल करतल्याचो सोद सुरू आसा. कोलकाता आनी एका अकाउंट होल्डराक धरलो म्हूण पुलिसेची सुत्रां सांगता. प्रकरणाची चवकशी जाल्ल्या. मात ह्या सगळ्या घडणुकांक समग्र शिक्षा अभियानाच्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचेर प्रश्नचिन्ह, अकाउंटंटाच्या कारभाराचेरूय प्रश्नचिन्ह. मेळटा ते म्हायती प्रमाण फ्रॉड करप्यांनी समग्र शिक्षा अभियानाचो हुबेहूब चेकबूक तयार केल्लो आनी पयशे ट्रान्स्फर केल्ले. एखाद्या अकाउंटा वयल्यान पयशे काडले जाल्यार अकाउंट होल्डराक SMS येता. मात फ्रॉडरांनी पयलींच जतनाय घेतिल्ली. मोबायल नंबर चलना म्हूण बँकेक लेटर करून आपलो नंबर दिल्लो. फ्रॉडरांनी बँकेक PPS स्लिपूय दिल्ली. मजगती संबंधीत प्रकरणात समग्र शिक्षा अभियानाच्या कर्मचारी आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी जातली म्हूण सुत्रांची माहिती. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. फुडले 2 दीस हवामान खात्याचो गोंयाक ऑरेंज अलर्ट. 30 मे ते 2 जून मेरेन येलो अलर्ट. आतां मेरेन गोंयांत 21 इंच पावस. IMDच्या म्हायती प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत फुडले कांय दीस मोठ्या प्रमाणात पावस पडटलो. महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी मान्सून सक्रिय. हम 27 मई को आज हम बात करें तो 27, 28 एंड 29 हमने ऑरेंज वार्निंग इशू की है.
ऑरेंज वार्निंग का सारांश और इसकी समरी ये है कि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ओवर आयसोलेटेड प्लेसेस फोरकास्ट आमने नेक्स्ट 3 डेज के लिए दिला है. फाटल्या 20 वर्सांनी पहिलेच फावट गोंयांत इतल्या बेगीन पावसाची नोंद जाल्या म्हूण IMDन माहिती दिल्या. हम 20 साल का अगर स्पैन देखेंगे तो 20 साल के स्पैन में दिस इज द रिकॉर्ड कि इतना जल्दी मानसून 25 मे को आया है. अवकाळी पावसांत झाडां पडपाच्यो घडणुको वाडल्यात. रस्त्यांचेर परिणाम जाला. रस्त्यांचें काम अर्देकुटे उरिल्ल्यान सगळ्याक चिखल जाला. गाडयो चलयतल्यांक त्रास जातात. पेडणे एक ट्रक रोमलो म्हूण खबर. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयभर पावस चड प्रमाणान पडटलो म्हूण IMD सांगता. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर तशेंच म्हापशा नगरपालिकेन पावसान मोडून पडिल्ल्यो पोरण्यो इमारती डेमोलिशनाक घेतल्यात. तळाव्यांक तांचो त्रास जावचे पयलींच अरिश्ट टाळपाचो यत्न. शाळा आसा आमच्या पेडण्यान, ह्या आमच्या शाळा लोकल ह्यो बंद जावंक जायना. ताका लागून आमचे लोक कितें करतात काडटा आनी खंयसरी दुसरे कडेन बरें हें आहा पळय हांगासर धाडटा. कित्याक आमी बरी सोय दीत जाल्यार लोक हांगासरूच दवरतले न्हू. ताका लागून हांवें ती पयली इनिशिएटीव घेतली सगळी रिन्युवेशन जावची म्हणून. आयज जी आमी डेंजरस कंडिशन जी डेलिब्रेटेड बिल्डींग आसली ताका पयलीं आमी नोटीस दिल्ली. ओनरान ती डेमोलिश करूंक ना म्हणून ऑफिशियली म्हणजे ऑफिसान आमची वर्कर्स आनी मिशिनरी घालून ते डेमोलिश केला. हे डेमोलिश करना जाल्यार सायडीकच्या बिल्डिंगेर पडून तेजे स्ट्रक्चर डॅमेज जावपाची खूब शक्यता आसली. आनी स्ट्रक्चर प्युअरली इज मेड ऑफ मड अँड सम स्टोन, सो सारके डेंजरस आसले ते आमी डेमोलिश केले. एका वाटेन गोवा आनी बेळगांवक जोडपी चोरला मार्ग आयल्या कुसमळे हांगासरले जो तात्पुरतो ब्रिज आसलो तो ब्रिज धोकादायक आसल्या कारणान ह्या ब्रिजाल्यान वाहतूक बंद केल्ली आसा. तर दुसऱ्या वाटेन जो गेल्या 7 वर्सां पासून बेळगांव गोवा हो आनमोड मार्गी जो महामार्ग आसा तो तेजे काम चालू आसात आनी गेल्या 7 वर्सां पासून काम चालू आसतनाय अजून पर्यंत त्या रस्त्याचे काम पूर्ण जावंक नात. मात्र काम करपा खातीर अनेक ठिकाणी खोदून ठेवलेल्या त्या रस्त्याचेर पावसाक लागून मोठ्या प्रमाणात चिखल निर्माण जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एका सारक्या पावसान म्हापशेचे रस्ते उदकापना. घरांनी उदक भरलां. गटारात तुंबिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार तुंबलां. अशें आसतना म्हापशेचे सत्ताधारी नगरसेवक खंय फॉरेन टुरार. फाटल्या 4 वर्सांत तशें कांय काम जाल्लें ना. 4 दिसांत कितें जातलें? आसून नासून एकूच. विरोधकांनी नगरसेवकांक सोल्ले. म्हापशान सध्या एक चर्चेचो विशय चालू आसा आनी चर्चेचो विशय म्हटल्यार कितें तर जे म्हापसा नगरपालिकेचे नगरसेवक आसा हे नगरसेवक विदेश दौऱ्याचेर गेल्ले आसात आनी हे विदेश दौऱ्याचेर गेले हेतून ते लोकांची चर्चा अशी की जे सगळे वांगडा म्हणजे 13 व 14 जाण हे विदेश दौऱ्याचेर गेले आणि हे गेले ते सगळे वांगडाच गेले म्हणटशी लोकांक असो संशय येयला की हेंकां कोणी स्पॉन्सर केला कोणी हेले हेंकां व हे स्वताच्या खर्चान वयतात ही चर्चा तेंच्या मदीं चालू आसा आनी अशे बीन म्हणटात की ना कोणे तरी एकल्यान कोण तरी बिल्डर आहा तेणें तेंकां हेले स्पॉन्सर केले अशें बी लोकांची चर्चा आहा. ह्या हितून जे नगरसेवक गेले तितून थोड्यांच्यो जे रिलेटीव फॅमिली बीन ती बीन तेंच्या बरोबर आसा. थोडे कोण वचले थोडे फाल्यां वचपाचे. आतां ह्या हितून लोकां मदीं चर्चा करपाचो कारण म्हणजे कितें सध्या पावसाचे दीस आसा आनी गेले 8 दीस सततचो पावस पडत आसा आनी ह्या पावसान पयल्याच पावसान म्हापशान जे उदक येयले बाजारान उदक भरलें मागीर रस्त्यांचेर उदक भरलें खोल्ले सायडीक उदक भरलें लोकांच्या घरांनी उदक गेलें दुकानांनी उदक गेलें ही अशी आपत्ती. दुसरे लोक माती सगळ्या व्हांवून येयली लोकांच्या घरांचेर झाडां बिडां पडल्या ही आपत्ती म्हापशान जाली आनी ह्या हितून अशीच जर पावस तर चालूच आसा आनी ह्या हितून अशी जर परतून घडणूक घडली जाल्यार नगरसेवकांक खंय सोदपाचें हो प्रश्न लोकां मदीं जाला आनी हो चर्चेचो विशय आसा. जाल्यार फाटले 4 वर्सांत तशें म्हापशांत कांय काम जावंक ना. ह्या 4 दिसांत खंयचें जातलें अशें विरोधी पक्षांतलो नगरसेवक शशांक नार्वेकार विचारता. कोणूय आपली पर्सनल हॉलिडे घेता हेजेर आमी कमेंट करचें न्हू. एक्चुली समर वेकेशन चालू आसा चडशे लोक इवन आमकां कोर्टाक हॉलिडे आसताच ह्या टायमाक. सो ह्या टॉपिकाचेर अननेसरी डिस्कशन करून फायदो ना. पण जो पर्यंत आमचे लास्ट 4 वर्सांनूय व्हडलें कांय म्हाका दिसना काम जाल्लें जे ह्या 4 दिसान आमचे कावन्सिलर समज गेले हॉलिडेक जाले व्हडलें कितें बंद जावपाचें. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी सौरव शिरोडकार.
आंतरराष्ट्रीय योगा दिसा निमतान स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर शाळा सुरू जाय मेरेन दर दिसा अर्दवर तरी खासा योगा सत्र दवरचें म्हणून सरकाराचें परिपत्रक. योगाची कार्यावळ 21 जून मेरेन चलोवची उपरांत ती चालू दवरप वा ना ते शाळेच्या निर्देशाचेर थारतले. शाळांनी 21 जूनाक खासा योगा कार्यावळ दवरची म्हणून सरकाराचे निर्देश. कार्यावळीचे फोटो आनी व्हिडिओ 25 जून मेरेन शिक्षण संचालकाक धाडचे म्हणून कळवणी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेनासतनाच टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन्स थारायल्यो. विरोधकांनी आवाज काडचो म्हणून टॅक्सीवाले विजयाक मेळ्ळे. विजय म्हणटा मंत्र्याची बॉल्सां भरूंक नवे एग्रिगेटरांचे रॅकेट. ते वटेन भोमा हायवेचो इशू घेवन भोमकार विजया कडेन. विजयाचो भोमकारांक राजकी तेंको. टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेवच्या पयलीं टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन थारायले. विरोधकांनी आवाज काडचो म्हणून टॅक्सीवाले आमदार विजयाक मेळ्ळे. एग्रिगेटराच्यो गायडलायन्स नोटिफाय केल्ल्यो आहा, गॅझेट हाडला आनी हे हाडचे पयलीं तांकां कॉन्फिडन्सांत घेवंकूच ना. तुवें मिटर हाडले, आज ते मिटर वापरना म्हणटात. तुवें तो कसलो तो स्पीड गव्हर्नर हाडलो. सो एक नवे रॅकेट सरकार हाडीत आहा. तुमी मिटर हाडलो, तो मिटर आतां कोण वापरीत ना. मिटर जो कोण सप्लाय करता तो आपले पयशे घेवन वता, तो मंत्र्याक कितें खावयता. सो मंत्र्याचें पोट भरपा खातीर तुमी गायडलायन्स करतात काय कितें? हाऊ डू यू जस्ट डू अवे विथ एवरी लोकल सन ऑफ द सॉयल अँड गिव दिस होल बिझनेस इन द हँड्स ऑफ समबडी एल्स? टॅक्सीवाले म्हणटा सरकारान न्याय दिवचो. आनी सरकारान आमकां पयलें सांगलेलें कितें तरी आमच्या टॅक्सीचेर कितें येता जाल्यार आमकां कॉन्फिडंटान आमकां घेवन बसोन डिस्कशन करून मुखार इंट्रोड्यूस करतलो. पूण आयज आमच्या टॅक्सीकारां कडेन कितेंच इंट्रोडक्शन जायना, कितें टेबलाचेर येयना आनी खूंय कितेंच येयना कसलेंच. कॅब एग्रिगेटर सरकार कित्याक म्हणून हाडटा आमकां कळना. सरकारान रेट दिल्या पळय, सरकाराची RTO ऑफिसां आसा. सो कोण ते ओव्हरचार्ज करता न्हू ताका तालाव दिवंक जाता न्हू. मजगती भोमा रस्त्याचो विशय घेवन भोमकार विजया कडेन. तांचो एक डायरेक्ट चार्ज आसा की सरकार पॉलिटिकल अलायनमेंट चड पळयता रेदर दॅन द इशू थंयच उरता. इशू कितें आहा की 500 वर्सांची हेरिटेज आमी राखूंक सोदतात. सरकार म्हणटा आपूण सर्वसामान्य लोकांचो, बारीक लोकांचो जाल्यार बारीक लोकांच्या देवा फाटल्यान कित्याक लागता? चेंज केला मरे अलायनमेंट. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोयच्या मुख्यमंत्र्यान सांखळे नव्या इथेनॉल प्लांटाचो बुन्यादी फातर घालो. प्रकल्प गोयच्या पर्यावरण सांबाळाक खंय हातभार लायतलो. गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, शेतकारांक लाव जातलो. कंपनीचो झिरो वेस्ट बाय प्रॉडक्ट नावेली उद्देगीक वचणूक विकसीत करपाचो प्लान मुख्यमंत्री उलयला. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांखळे एका नव्या इथेनॉल प्लांटाचो बुन्यादी फातर घातलो. 12 वर्सांनी ह्या प्रकल्पाक वाव मेळ्ळा. चुकीच्या कंपनी कडेन हो प्लॉट आशिल्ल्यान ताचो परिणाम जाल्लो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. 20%तले तशें जर पळयत म्हणजे इट इज अन रॉंग डिसिजन ऑफ दॅन पॉलिटिशियन्स हो सरळ म्हणटलो. कारण अलॉटमेंट करता आसतना दे हॅव अलॉटेड द प्लॉट फॉर द रॉंग कंपनी. म्हणजे एकूय जॉब जो आमच्या स्थानिकांक मेळचो ना असल्या जाणांक प्लॉट अलॉट केल्या जाल्यार त्या जाग्याचेर दुसरी कंपनी सुरू करपाक म्हाका ऑलमोस्ट 12 वर्सांनी यश मेळ्ळें. हांवें मुद्दामून सांगता आज सुद्दां आमी जी हांगासर दुसरी कंपनी जी सुरू करता वीच इज द बायोफ्युअल लिमिटेड, अगेन अ ग्रीन कंपनी, झिरो वेस्ट आनी झिरो पोल्युशन. नव्या बायोफ्युअल कंपनीक लागून गोंयकारांक फायदो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. हातूंतल्यान आमकां एम्पॉवरिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे खूब मोठ्या प्रमाणात क्रिएट जातलें. आनी जशें सांगलां तशें इट वील बी द 90-10 रेशो. इन फ्युचर इट वील बी द सपोर्ट फॉर द एग्रिकल्चर. हांवें कित्याक म्हणटा की तेंच्यांनी आत्तां मेज म्हटलां बट ते मोको किंवा एग्रिकल्चर रॉ मटेरियल ही घेवपाची तेंची तयारी आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. रवींद्र भवन बंद दवरपाची तारीख वाडयल्या. आदी 1 जून मेरेन रवींद्र भवन बंद दवरिल्ल्यान सगळी तियात्रां, नाटकां आनी बाकीच्यो कार्यावळी रद्द केल्ल्यो. आतां ही तारीख
15 जून मेरेन वाडयल्ल्यान तियात्रीस बेजारले. हो तियात्रांचो सीझन जून जुलय सभाघर चालू दवरून ऑगस्टान खंय बंद दवरपाचें. राज्यात पडिल्ल्या अवकाळी पावसान रवींद्र भवनाक गळटी लागली आनी रवींद्र भवन 1 जून मेरेन बंद दवरिल्लें. मात ही तारीख आतां 15 जून मेरेन वाडयल्या. देखून 15 जून मेरेन सगळी तियात्रां रद्द जाल्ल्यान तियात्रिस्ट पिकार. लास्ट इयर कितें अशें प्रॉब्लम जाल्ले, सो ते प्रॉब्लम जालो तेमी प्लास्टिकांनी अरेंज केले लास्ट इयर. सो आमी तेका इंचाला हेय वर्सा प्लास्टिकान तुमी रिपेर कोताय काय म्हण. सो तो सांगताय फाटी 15 घाल रिपेर कोताय. सो कमिंग इयर इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. इतलेंच मागता की असली कामां करता आसतना पयलीं प्लॅन करचो आनी वचचें, कित्याक वखदारूच सांगलें म्हणून लोकांक मागीर सगळे त्रास जाता. आमकां कितें आतां पळय शो आहा, शोवाचो आवाज जालो शो करून घेवन सगळे पावसाच्या तियात्रान डायरेक्टरान तियात्र काडलेले शो करून घेवन. सो जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो इतलो गव्हर्मेंटा कडेन मागता. मुंगी एकल्याली 4 हॉलां केली. सो अशें करून सगळे एक्टरांनी एक डायरेक्टरांनी एक हॉल एक तियात्र रिलीज केला, सगळी हॉल बंद केले तेमी. सो आमी ताका रिक्वेस्ट करिल्ले की जुलय आहा, जून जुलय चालू दवर आनी तूं सप्टेंबरान बंद कर. डेटीची डेट होती तेजेर आमकां डावट क्रिएट जाला तियात्रिस्टां मदें आनी सगळे तियात्र मुगिया मदें ते मुद्दम करताय काय म्हूण. सो ताका लागून आमी क्वेश्चन केला ताका आनी तेणें अशें सांगलां. जाल्यार पावसान काम करपाक दिलें आनी काम बेगीन पुराय जाल्यार सभाघर बेगीन दितले. मात दुरुस्ती करप सामकी गरजेची म्हण अध्यक्ष राजेंद्र तालक उलयलो. सगळ्याचो हें आसा की गेले 18 तारखेक आमचे रवींद्र भवनाचें काम सुरू जाल्लें वयर कवर करपाचें आनी चक्कर अकस्मात सायक्लोनीक रेन आयलो सगळो आनी तांचें प्लॅनिंग डिस्टर्ब जालें. सो दे वर सपोज टू कंप्लीट द एंटायर वर्क बाय 30 तारीख. सो ते चालू करपाक मेळना. सो दे आर स्टार्टींग वर्क फ्रॉम टुमॉरो आनी जाता तितले बेगीन काम कंप्लीट करता म्हूण ताणें सांगलां आमकां. सो नाव दीस वॉट एवर हॅज कम इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. पावस हो आमच्या हातान ना. सगळे जाण सोल्युशन दितले, हे कितें जालें तें कितें जालें, हाजेर इतलें केलां ताजेर तितलें सगळें उलोवपा सगळें आसता. लेट अस फेस द प्रॅक्टिकल प्रॉब्लम इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर. सो लेट अस सॉल्व दीस इशू. हांव म्हणटा तुमकां भितर घेवन पट करून कितें जर एक पडलें कितें आनी ताजे तकलें पडलें जाल्यार इशू जातलो बेश्टो. फाल्यां जर रूफ कंप्लीट जालें की इमिडिएटली नेक्स्ट डे वील बी ओपन. आमी तांकां तेंय ऑप्शन दिल्लें की जर आमचें 5 तारीख म्हणसर काम जालें जाल्यार 7 तारखेच्यान तुमी तियात्र करताले. म्हाका सांग दोन्ही ऑप्शन तुमी डिसायड करा. हांव डिसायड करना. 15 तारीख म्हणटा काय तुमी 15 तारीख म्हणसरूच करा. थोड्यांक सांगलें आमकां 7 दीस पयलीं कळोवपा जाय. हांव म्हणलें बरें आसा. फाल्यां जर 5 तारखे जाले 7 दीस पयलीं म्हणजे 12 तारखेच्यान तियात्र करपाक सुरू जाता. कोणाक करपाक जाय तांकां करनी. वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी. वी आर विथ यू. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. 21 मायाक मांगूर सुण्याचो एकलीचेर हल्लो. लक्ष्मी पिल्लय म्हणटा तिका फोडली. सुण्याच्या धन्यांक विचारल्यार खंय वेल्यान दादागिरी. आनीक सुणे आंगार सोडपाची धमकी आनी गाळी. लक्ष्मीची पुलीस कागाळ. वास्को पुलिसांचो गुदिया आनी अस्मिता सिंग दोगांचेर FIR. ते वेटेन बाणावले भोवत्या सुण्यांक फारान मारपाचे प्रकार. कित्याक प्रुडंट पावला वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आनी हांगा आमी येवपाचें एक मुख्य कारण म्हणजे हालींच एक बायलेन हांगा कंप्लेन केली की तिका सुण्यांनी घास मारलो आनी वास्को पुलिसान इमिजिएटली एक्शन घेवन जे सुण्याचे जे पात्रांव आसा जे ओनर आसा तांचेर खंय केस केल्ली आसा. जे आमकां सुत्रा इन्फॉर्मेशन सांगता की कंप्लेन करपी आसा बायल एक लक्ष्मी पिल्लय ही रावपी मांगरांतली आनी तिका खंय 21 तारखेची ही घटना जी 21 तारखेक खंय ती जेन्ना चलत वताली शेजाऱ्यांच्यान तिचें कितें तोंडाक तोंड जालें सुण्या खातीर आनी ते बायलेन खंय इमिजिएटली सुण्यांक सोडलो आपल्या आनी त्या सुण्यांनी वचून खंय त्या बायलेचेर एटॅक केलो. ती बायल खंय पडली आनी तिच्या पांयाक खंय त्या सुण्यांनी घास मारलो. ताजे मागीर खंय वास्को पुलीस स्टेशनाची कंप्लेन जाली आनी लक्ष्मी पिल्ले हे बायलेन खंय वास्को पुलीस स्टेशनान कंप्लेन घातली आनी इमिजिएटली वास्को पुलिसान जे सुण्याचे जे ओनर आसा गुडिया सिंग आनी अस्मिता सिंग हांचेर एक केस रजिस्टर केल्ली आसा. सेक्शन 291, 352 आनी 305. सद्याक तपास जो चालू आसा म्हणजे हे डॉग्स जे आसा रजिस्टर जाल्ले काय ना. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की हे जे सुणे आशिल्ले खंय लोकल इंडियन ब्रीड डॉग आशिल्ले आनी खंय तरी जेन्ना आमी पळयता की पिटबूल जावं रॉटवायलर जावं डॉबरमॅन अशे जे खतरनाक जे आमी सुणे म्हणटा तसले कांय कुत्रे नाशिल्ले. पूण हे वेदर हे डॉग्स वर रजिस्टर्ड ऑर नॉट इज बीइंग इन्व्हेस्टिगेटेड बाय वास्को पुलीस. भोवत्या सुण्याक मारपाचो बाणावले प्रकार घडला. प्रकरण पुलिशे कडेन. बापूय पुताचेर केस. कोलवा पुलीस चौकशी करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
रो रो फेरीचो ट्रायल रन सुरू. चोडण रायबंदर रुटार ट्रायल जाली. कितलीच वर्सां जाली ह्यो रो रो फेरयेचे लोक वाट पळयताले. रोखडीच चोडण रुटार सुरू जातली म्हणून कळटा. 16 मोटारी, 10 ते 15 मोटारसायकली आनी 50 लोकांक व्हरपाची ताक. प्रायव्हेट पार्टी विजय मरीन चलयतले फेरी. आयज सावन रोरो फेरीचो ट्रायल रन सुरू जाला. चोडण ते रायबंदर रुटाचेर ट्रायल जाली. फाटली कितलीशीच वर्सां ह्या रोरो फेरयेची लोक वाट पळयताले. आतां लोकांची प्रतीक्षा सोंपली. जशें गव्हर्मेंटान अनावन्स केल्ले जेन्ना हांगा रायबंदच्या लोकां खातीर एक रोरो फेरी हांगा आमी इंट्रोड्यूस करतले म्हणून आनी खुबशे आमी न्यूजूय केले. खुबसो टायमूय लागलो रोरो फेरी येवपाक आनी फायनली ही रोरो फेरी ही आतां रायबंदरा हेजेर सद्याक ट्रायल रावंड चालू आहा आनी मेळटा त्या म्हायती प्रमाण 1 जुनांतल्यान ही सुरू जातली म्हणून आमकां एक फर्स्ट वीक ऑफ जून म्हटल्यार स्टार्ट जावपाची आसा म्हणून आमकां कळोन येता. सो आमी आज पयलीं जे ट्रायल रावंड चालू आहा सकाळच्यान जे ट्रायल रावंड तेतून आमी पयले की तेतून 4 व्हिलर ऑलमोस्ट 20 एक 4 व्हिलरी तेतून जाता आनी प्लस 15च्या वयर बायक जाता आनी 50 लोक जाता. इतकी व्हडली कॅपेसिटी ही ह्या रोरो फेरीन चालू आहा. ही रोरोची फॅसिलिटीज म्हटल्यार तुमी एकदां फेरीबोटीन भितर घातले जाल्यार ताका टर्न मारपाची गरज ना. बाकीच्या फेरीबोटीन जेन्ना आमी भितर घालता तेन्ना टर्न मारपाचें पडटलें, पण ह्या फेरीन एकदां घातली भितर जाल्यार फाटल्यातल्यान दोनूय सायडीन ताका दोनी डॉग आहा. दोनूय सायडीन हेवटेन जेन्ना चडटले रायबंद सायडीन तेन्ना डोक्या वयल्यान करप आनी डायरेक्ट जे चोडण तो फेरी पॉयंट आहा थंयसर आमकां डायरेक्ट देवूंक शकता. ही फॅसिलिटीज आहा. ह्या फॅसिलिटीज आमची पळोवंक गेल्यार की सिटींग कॅपेसिटी तेंच्यांनी दवरलेली आहा. कमीत कमी 20-25 जाणांक सिटींग कॅपेसिटी ह्या फेरीन दवरलेली आहा. चेतन गांवसांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.